ईडीसीचो मुखेल उद्देश म्हळ्यार लोकां मेरेन पावप. गोंयच्या भुरग्यांक ईडीसीन मदतीचो हात दिवपाक जाय. दक्षिण गोंयच्या भुरग्यांक सर्व्हिस दिवपाक मडगांवांत कार्यालय स्थापीत करपाचो निर्णय ईडीसीन घेतला म्हण अध्यक्ष सिद्धार्थ कुंकळकार उलयला. RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट. EDCचो वी हॅव टेकन वन मोटो इन हँड. वी वॉन्ट टू रीच आउट टू पीपल. आनी खंय तरी आमी जेन्ना आमचे स्किमी घेवन बसता, मेनली आमचे चीफ मिनिस्टर्स रोजगार योजना, ज्याच्या अंतर्गत एक आपल्या पांयार गोंयचो तरणाटे उबे रावता, ती योजना जर आमकां फुडें व्हरतलो, आयज आमी 0.9 एंटरप्रेनर्स पर डे, म्हणजे दिसाक एक बसून जायना आशिल्लो, तो आयज आमी 2 एंटरप्रेनर्स क्रॉस जाले. हाचो अर्थ खंय तरी गोंयच्या भुरग्यां कडेन पोटेन्शियल आसा आनी काम करपाची क्षमता आसा. फक्त ईडीसीन तांचे कडेन पावपाक जाय, तांकां मदतीचो हात दिवपाक जाय. आनी आमी एनालायज करतना अशें पळयलें की सावथ गोवाचे आमकां लोनीज आर लिमिटेड. खंय तरी आमी सावथ गोवा पावना आनी म्हणून आमी निर्णय घेतला की आमचें एक सॅटेलायट ऑफीस, सब ऑफीस मडगांव स्थापन करचें, जाका लागून केपें तालुका आसत, काणकोण तालुका आसत, सांगे तालुका आसत, हे तांकां सर्वीस करपाक आमकां, तांकां सर्वीस दिवपाक आमकां बरें पडटलें. हांव 1-2 एग्जांपलां दिता. आमचो एक गुरू म्हणून एक आमच्या भुरग्यान एक लोन घेतलें. ही पुट अप ब्युटी सलून 2002 ताणें लोन घेतिल्लें आनी टुडे गेल्या वर्सा ताणें एक व्हडलें सलून घालें, इन्वेस्टमेंट ऑफ ऑलमोस्ट ₹1 crore. आनी आय एम प्राऊड ऑफ इट. म्हणजे एक ईडीसीचे एक हात धरून उबो रावलो स्वताच्या पांयार. तशेंच एक मांद्रे एक आमचो भुरगो, एक तरणाटो फार्मसींत काम करतालो, ताणें ईडीसीचें लोन घेवन शिवोले काम करतालो. तो सायकलीन मांद्रे वतालो दर रातचो. मागीर इतली ताची परिस्थिती आशिल्ली, घर बसून सारकें नाशिल्लें. पूण आयज ईडीसीचें लोन घेवन ताणें आपली फार्मास घाल्या, 4 जाणांक आपले अंडर कामाक दवरल्या. आयज ताचे कडेन मारुती गाडी आसा, घर आसा. म्हाका दिसता ही 2 ज्वलंत उदाहरण आसा की आपल्या पांयार ईडीसीचे हात धरून आपल्या पांयार उबो रावन एक सक्षम दुसऱ्याकूय एम्प्लॉय करपाची कॅपॅसिटी आमच्या भुरग्यां मदीं आसा. आमी जर रिकवरी जर पळयत, मुख्यमंत्री रोजगार योजनेच्या अंतर्गत जी 25,000 ते 25 लाख आमी लोन दिता आनी एक सामान्य मनीस ती लोन घेता, ताजी रिकवरी आयज 92% आसा. म्हणजे एक अभिमान दिसता की बारीक मनीस हे केन्नाच लोन बुडयना. 92% रिकवरी आसा. आनी उरिल्ले जे 8% आसा, 7.5% आय कॅन वॉच, दे आर जेन्युइन डिफॉल्टर्स. एक बारीक मनीस जेन्ना लोन घेता तेन्ना तो सदांच ते कशें ते हप्तो आपूण तो म्हयन्याचो फेडटलो ह्या विवंचनेन तो काम करता. आनी एक प्रकारचे ताजे हातून एक तळमळ आसता की आपूण कोणाचोच पयसो बुडोवचो ना. आमचो एक टार्गेट आशिल्लो दिवाळे पर्यंत करपाचें, पूण काही कारणास्तव आमी मातशे थोडेशे डिलेड आसा. पूण डेफिनेटली आय एम व्हेरी कॉन्फिडंट की हें ऑफीस बेगोबेग आमी चालू करतले.